नमस्कार. ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. ही कार्यावळ आमी फुडल्या सप्तकासान सुरू करपा आशिल्ले द डिबेट ही, पण इश्यूज अशी घडत गेल्यात आयचे दिसभर की आमी आयच्यान ही कार्यावळ सुरू करतात. मायनिंगाचो इश्यू जाला. सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन आयलां की गोंयांतल्या सगळ्या मायनिंगाचेर आनी ओवर ट्रान्सपोर्टाचेर बॅन घाला. आमचे बरोबर सद्याक 3 मानेस्त आसा हांगा. तातले एक मानेस्त जे आसात जे सावथ गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशनाचे, ते कांय वेळा भितर आमकां जॉईन जातले. सगळ्यांत पयलीं आमचे बरोबर आसात हरीश मेलवानी, जे स्वता एक मायनर आहा, CEO आसात एक मायनिंग कंपनीचे ते. दुसरे शिक्षक आनी तांकां पर्यावरणाच्या मुद्द्यांचेर आमी सदांच झगडटना पळयतात ते रमेश गांवस. आनी तिसरे आमचे बरोबर येतले ते सत्यवान गांवकर, सेक्रेटरी ऑफ सावथ गोवा ट्रक ओनर्स असोसिएशन. ते कांय वेळा भितर आमकां जॉईन जातले. आमी सुरवात करतात. हरीश बाब, सगळे मायनिंगेची इंडस्ट्री म्हणपाक लागल्या की दिस इज अ डिजास्टर म्हणून. हाव आर यू गोईंग टू इंटरप्रीट दिस सुप्रीम कोर्ट डिसिजन? हांव म्हणना हें डिजास्टर म्हणून, आनी म्हाका खबर ना कोण तुमकां सांगता हें डिजास्टर. शेवटी खंय तरी हो मुद्दो सोंपपाक जाय. आनी जर सुप्रीम कोर्टान एक डिसिजन घेतलो आनी ताणें CECक सांगलां 4 हफ्त्या भितर आपलो कितें फायंडिंग्स आसा ते दी, जाल्यार वी शूड एक्सेप्ट इट एंड वी शूड कॉपरेट विथ CEC टू क्लियर इट अप. बाय 4 वीक्स वी कॅन क्लियर इट अप इन 2 वीक्स. पण जनरली जी तुमचे मायनिंग हातूंतल्यान जी सद्याक जे सूर येतात ते म्हणटात की हें बिल्डारी टायप सिच्युएशन आसा आनी 4 विकां भितर जरी रिपोर्ट दिलो तरी 4 विकां भितर हो मुद्दो सोंपचो ना. इट कॅन गो ऑन इवन टू 1 year 2 years म्हणून. ना, म्हाका दिसना तशें. जेन्ना बेल्लारीचे तुमी उल्लेख करता पळय, बेल्लारी वॉज ए ग्रॉस इरेग्युलॅरिटी. आय डोंट थिंक गोवा तशें सिट्युएशन आसा. आनी शाह कमिशन अहवाल जर मातशें ताणें केअरफुली जर केल्लें जाल्यार हो पोजिशन असो येवपाचो नाशिल्लो. खूब चुकी ताणें दवरल्या शाह कमिशनाच्या रिपोर्टान. तें जर ताणें मातशें कॅर घेतिल्लें जाल्यार हो पोजिशन असो येवपाचो नाशिल्लो. रमेश बाब, तुमी सांगा म्हाका, कारण गोवा फावंडेशनाचें पिटिशन आशिल्लें आनी तुमी सगळे जाण पुश करताले ह्या गजाली खातीर. हाव आर यू इंटरप्रिटींग दिस? सादी गजाल ती. सुप्रीम कोर्टाचें जें कितें आज येयल्लें आसा ना, हें पूर्णपणे जें सिच्युएशन आसा त्याच्यानुसार येयल्लें आसा. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टान चूक केली अशें न्हय. शाह कमिशनाचो रिपोर्ट बरोबर आसा, PSCचो रिपोर्ट बरोबर आसा आनी सगळ्यो घडामोडी हांगासरल्यो घडलेल्यो आसा ते सगळे जगजाहीर जाल्ले आसा. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टान जो निकाल घेतला तो योग्य त्याच पद्दतीन आसा. त्यामुळे पॅनिकींग सिच्युएशन ना हे ते म्हणटात मेलवानी, ते सामकें बरोबर आसा. त्याच्यामुळे हेच्यात व्हडलीशी गंभीरपणान हे करपाची गरज ना. सिच्युएशन आपोआप. तुमकां कितें दिसता की ह्या सिच्युएशनांतल्यान परत लिगल मायनिंग केन्ना मेळ सुरू जावपाक शकता? प्रश्न असो आसा की मुळातच प्रश्न हो आसा, आजची सिच्युएशन हाडली कोण? ट्रक ओनर्सांनी, त्यांच्या असोसिएशनान, बार्ज ओनर्सांनी, कामगारांनी हाडली कोणी? मायनवाल्यांनीच. कोण जबाबदार हेका सगळ्याक? सुप्रीम कोर्टात हांगा येयले, ह्या निर्णया पर्यंत येयले, कोण जबाबदार? ट्रकवाल्यांच्या खातीर ना, स्टेक होल्डरा खातीर ना. मायनवाले हेका पूर्णपणे जबाबदार आसात आणि हे अजून पर्यंत त्याची जबाबदारी घेनात आणि फक्त रस्त्याचेर तळमळीतात कोणाक? स्टेक होल्डर्सांक. बरं, म्हाका एक सांगात, सत्यवान बाबा आयले आमचे बरोबर जॉईन जाले आमकां. ते म्हणटात की जबाबदारी मायन ओनराची, पण सफर जातात लास्टाक लोक. तुमची कितें हे सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटा उपरांत तुमची भुमिका कितें? नाही, आमची भुमिका म्हणल्यार की आमचें आतां फुडें जातलें कितें, ट्रकवाल्याचें जातलें कितें, तो विचार आमकां पडला. आमचे मायनींग बेल्टाचे जे पळय ट्रकवाले आसा, धांवून आयल्यात खबर आहा म्हाका, सांगात. म्हणजे मायनींग बेल्टाक जे पळय तालुके आसा, समजा सांगे म्हणा, केपें, धारबांदोडे, बिचोले, हे मायनींग बेल्टाचे लोकांचे हे धंद्या शिवाय आनी कांयच ना तांचे कडेन. आनी हे मायनींग रिलेटेड पळय जे लोक आसा तेंचे कडेन ते हेका लागूनच केलें न्ही. आतां थोडे क्वॉलिफायड लोक आसा, फॉर एग्जाम्पल इंजिनियर जाल्ले आसा, तेणी स्पेर पार्ट्स दुकानाची घातल्या, ऑयलाची दुकानां घातल्या. ही सगळी मायनींग रिलेटेडच धंदे न्ही. हांकां मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. आनी अशें समज जालें, फुडें कंटिन्यूस जर उरलें, कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे जर मुखार गेलें जाल्यार बेकारी वाडटली. मायनिंगाचे लोक बेकार पडटले ते पडटले, ताजे बरोबर हेय लोक बेकार पडले. प्लस कुडचड्या बाजार पळया, सांगे जाला, केपें जाला, बाजाराचेर डायरेक्टली इफेक्ट जाला. बाजार कोण ना, सुकसुकाट पडला बाजारान. ही परिस्थिती अशी कंटिन्यूस उरली जाल्यार आमकां आनी गत्यंतर ना. मेलवानी बाब, की बारीक मनीस शेणलो ह्या सगळ्या बोवाळा भितर? बारीक मनीस किंवा मोठो मनीस, आमी सगळेच शेणले हातून. कारण की मायनींग जो पळय आसा तो गोंयाचो इकॉनॉमीचो वायटल पार्ट. हें आमी चुकोवंक नजो. आतां एकामेकाचेर ब्लेम करप
ह्या टायमार म्हाका दिसता तो वेवस्थीत न्ही. आणि तुम्ही किती म्हणतात की मायन ओनर्साक ब्लेम करचे न्ही? मायन ओनर्साक ब्लेम करचें न्ही, कारण की मायन ओनर कितें मातशें एनालायज करा तुमी. वी आर मियरली एन एजंट ऑफ द स्टेट अँड सेंटर टू गो अँड डू मायनींग. आतां जो पळय मायन आसा पळय तें अमक्याच जाग्यार मेळटा तुका. तूं थंय दुसऱ्या जाग्यार खणलें जाल्यार मायन मेळची ना. सो इट इज सायट स्पेसिफीक. सगळे जगांत कायदो अशो आसा की खंय मायन आसा पळय जमनीर थंय कन्स्ट्रक्शन किंवा स्कूल्स किंवा हॉस्पिटल्स येवंक दिना, ते टावनशीप येवंक दिना. आतां हांगा जे पळय रेग्युलेटरी मेकॅनिझम आयजच्यान न्हय, वर्सांच्यान चलत येयला पळय. टोटल फेलियर ऑफ रेग्युलेटरी मेकॅनिझम. शेवटी हांव एक एजंट स्टेट आनी सेंटराचो मीन काडपाक. मागीर दोशी कोणा धरप ह्या सगळ्या प्रकरणां? कारण It is- गेलो आम आदमी, तुम्ही म्हणटात तुम्ही दोशी न्ही. दोशी न्ही, कारण की म्हाका लीज दिला न्ही थंय वचोन खणपाक. हं. ते दिलेत कित्याक? रमेश बाब, हो, म्हणजे गंमत अशी आसा, ताती पयली काय कोमो पयली, तसली गजाल तीच story तसली जाल्या. गजाल जाली आसा. तीच story पण जर तुका लीज दिल्ली आसा सुद्धा जायत जाल्यार परत गजाली अश्यो आसात की लीज इज बाउंड, म्हणजे ऑपरेशना खातीर काही कायदे रेग्युलेशन्सांनी बाउंड जाल्ले आसात. आणि दुसरी गजाल अशी आसा की तुमी स्वता अजून काही गजाली करूंक जाय ज्याच्यामुळे तुम्ही अनवॉन्टेड जे गजाली आसात न्हय तुम्ही इन्वायट करूंक जायना. आज सगळो जो प्रोसेस घडिल्लो आसा न्हय तो त्याच्या कडेन की तुम्ही एक मर्यादा ओलांडली त्याचे थंय रिपरकशन्स हांव तुमच्या बरोबर सहमत आसा, सामकें, हय. एकदम आणि सहमत आसा. दुसरी गजाल आता- इलिगल ऑपरेशन इवन आय डोंट सपोर्ट. लीगल आता ते लिजाच्या बाबतीन तेंच्यांनी म्हटलें न्हय ते थंय कसलेच कायदे दिवपाक जायना न्हय. म्हणजे आता जर मायनिंग लीज आसा जाल्यार हांगा खणपा खातीर आमच्या कडेन जर विचार केलो जायत जाल्यार ह्यो लिजीस पोर्तुगीज काळापासून 1929 पासून चालू आसा. त्याच्यामुळे ते मॅन्युअल ऑपरेशन असले. ते मॅन्युअल ऑपरेशन पॉप्युलेशन तेन्ना ते दिले तेंच्यांनी. पण याचो अर्थ तेच कंटिन्यू जर आज जाल्लें आसा जायत जाल्यार तेचेर कितलेश्योच गजाली अश्यो आसात की ज्यो वायबल ना. पण म्हाका एक गजाल आसा की सगळे जाण म्हणटात की पर्यावरण खातीर झगडटात तांकां की तुमी जेन्ना कोर्टाक गेले, तुमी जेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली केल्यो तेन्ना तुमीय बारीक मनशाचो विचार केलो ना, म्हणून तुमी फकत पर्यावरणाचो विचार केलो. हांव पर्यावरणवादी न्हू पयलीं सांगता ते हांव केन्नाच म्हणना. जे पर्यावरणा खातीर झगडटात तांचे म्हणटा. हांव आदी मोगी काय म्हणना. आतां एक निकाल कोण दिता? कोर्ट दिता. कोर्ट दिता आसतना तो म्हणटा की तू पर्यावरणवादी म्हणून तुज्या फावरान दिता आनी तू दुसरो जो आसा तो खणवालो आसा म्हणून तुज्या विरुद्ध दिता, अशें केन्ना आसता? अशें नासता. जर त्या कायद्यान जर बसता जायत तरूच सुप्रीम कोर्टा सारकिल्ले एपेक्स कोर्ट निकाल दिता. तो पर्यावरणाची कितलीय आड्डी मारू, आमी कितलीय जर आड्डी मारलेली असली जाल्यार कांयच जावचें नासलें. आणि तितकी आमच्या कडेन जर ताकद आसली जाल्यार आमी आनीक कितलेशेच पयलीं हे सगळेंच करतले आसले. पण अशें नासता. पर्यावरणवादी हेका अजिबात जबाबदार ना. तेंच्यांनी काही प्रश्न एकच मिनीट घेतात. तुम्ही जेन्ना म्हणटात की तुमी बेकार पडटले, तुमगेल्या आयुश्याचो प्रश्न कितें, जीवन मरणाचो प्रश्न म्हण, तुमी कोणाक जबाबदार धरता ह्या खातीर? मायन ओनराक काय पर्यावरणवाद्यांक? ना, आमचो सामको पर्यावरणवाद्याचे आमी अशे दुश्मन न्ही. आमी तांकां खूब कडेन सहकार्य केला. पण पर्यावरण म्हाजी नदरेन दिसता म्हणजे ट्रकवालो, सर्वसामान्य ट्रकवालो पर्यावरणवाद्याक दोशी ठरयता. मायन ओनराक न्ही. मायन ओनराक न्ही. मायन ओनराचे प्रश्न ते मायन खंयचे लिगल इलिगल ते ट्रकवाल्यांक खबर नासता. पण हे पर्यावरणवादी, फॉर एग्जाम्पल आमचे गांव साहेब आसा हांगा, हांव अशें म्हणटा तुमचीं भुरगीं आसा, आमचीं भुरगीं आसा, त्या भुरग्यांचो तरी विचार करपाक जाय आशिल्लो. आमी शाक कमिशनाक वय दिल्लें, हितूर आमी इलिगल मायनींग मागूं ना. लिगल मायनींग आसतात मागलें आनी 17 सप्टेंबराक ताचेर कांय विचार जालो ना. सर, हांव अशें म्हणटा की पर्यावरण जर सांबाळपा जाय तुमकां, सांबाळात, आमी बी आसा तुमचे बरोबर. पूण सगळें करता आसतना आतां तुमी बफर झोन इतलो करा तितलो करा म्हणटा. बफर झोन 10 किलोमिटर केलें जाल्यार गोंयांक उरता कितें? कांय ना. आणि पर्यावरणवादी ह्यात घेवन बसल्यात. सांगता की आतां पळय म्हत्वाचो मुद्दो असो आसा की अजूनही ते म्हणनात की मायनवाले इतर जबाबदार आसा म्हणना. फक्त तेंचें लक्ष ते कोण पर्यावरणवादी NGO आसा तेंचेच. म्हणजे कशें जालां की आमी मायनवाल्यांक दुखोवचें ना, कित्याक आमचे इंट्रस्ट तेंच्या कडेन आसात. म्हणून गुळी कोणाचेर घालप तर पर्यावरणाचेर. हांव आतां तांकां विचारता, तुमच्या कडेन खणवाल्यांनी कितले ट्रक तुमकां दिवपाचे ठरयल्ले? कायद्या प्रमाणे गोंयांत फक्त 11,000 ते 12,000 ट्रक आसूंक जाय. ह्या सगळ्या खणवाल्यांच्या कडेन 22,000 20,000 ट्रक येयले कशे? हो मुद्दो आसा. म्हणजे त्या वेळाचेर तुमकां खबर नासलें जाय, आमकांय खबर ना. तुम्ही आता जे भावनीक मुद्दे उपस्थित करता न्हय त्याच्या विशीं त्याच्या भायर वचपाचें. तुम्ही रॅशनली विचार करपाचो की खरें आजच्या परिस्थितीक पर्यावरणवाले जबाबदार आसा काय खणवाले जबाबदार आसा. त्यांच्या ग्रीड, त्यांची हाव जी आसा न्हय ती जबाबदार. तुम्ही कितें म्हणटा? मातसो म्हाका हाजेर उल्लेख करूंक जाय की 2000 एक नोटिफिकेशन आयिल्लें
आनी तेन्ना आमचे इन्वायरमेंटल क्लियरन्स तपासपाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आदेश दिल्ले आनी पब्लीक हियरिंगो जाल्ल्यो आनी तांच्यांनी एवाल्युएट केलें की प्रत्येक मायनीचेर कितकें ताणें काडचें आनी ते हिशोबान तांच्यांनी परतोन खणपाक परमिशन दिलें. तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान किंवा MOFान जर एक कलेक्टीव इम्पॅक्ट काडिल्लो की आमी इतके दिता खणपाक आनी ताजी पॉसिबिलिटी अशी जावंक शकता आनी ताजो इम्पॅक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा लोक जे थंय वाठारांत रावतात ताजेर कितें येतलो हें चिंतपाचें काम कोणाचें. हांव एक सादो कॉन्ट्रॅक्टर. तुम्ही ते म्हणटात तुम्ही जबाबदार, ते म्हणटात ते जबाबदार आणि तुम्ही म्हणटात सरकार जबाबदार. सरकार स्टेट आनी सेंटर दोन्ही जबाबदार. कारण की हे हियरिंग जाल्या, पब्लीक हियरिंग जाल्या, म्हाका तरी हांगा फक्त अशें दिसता की ते 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 आणि तुम्ही ते ना ना अशेंच चलना सध्या. एक त्यांच्या म्हणण्यान एक तथ्य आसा. हांव त्यांच्याशी एक सहमत आसा एका गजालीचेर की ही जी EC जी आसात न्हय सगळ्यो परवाने जे सगळे आसात न्हय प्रत्यक्ष ग्राउंड रियालिटीज कितें आसात न्हय थंय चुकून सुद्दां न पळयता एट रँडमली येयलो घे मोकळो जा, येयलो घे मोकळे जा अशेंच करीत आसा न्हय. कितले लोकांनी प्रश्न उपस्थित केल्ले आसा परिणामांचे त्याच्या कडेन न पळयता सगळ्यो EC दिल्ले आसा. पण तांचो मुद्दो कितें आहा तुम्ही म्हणटात की भावनीक मुद्दो म्हण पण तो भावनीक मुद्दोय उरना तो तांकां जीवन मरणाचो प्रश्न हय, पण जाता. ते म्हणटात जे लिगली करताले पळय ते ट्रकवाले आज उपाशी पडले न्ही का. हय बरोबर. पण माझें म्हणणें कितें आसा तेंचे ट्रकवाल्याचो भितर कांय दोश ना. हांव सरळ सांगता ट्रकवाल्याचो दोश ना भितर तेंचे सफर जाता न्हय तेंचे ते म्हाका सामकें एकदम ठाम तेंचे हेच्याशी मताशी सहमत आसा. पण मुळात जो कोण दोशी आसा तुम्ही हाडले न्हय. हांव एक सरळ आतां प्रमोद तुका एक सांगता. आतां खंडवाले जे आसात आतां मेलवानी साहेबांनी म्हाका माफ करचो जाय जाल्यार तुमी EC हाडटात न्हय EIA रिपोर्ट तयार करतात तुमी मायनवाले. आतां एक गोंयांत स्टडी चल्लेली आसा डॉक्टर माधव गाडगिळांच्या थंयसर फ्रॉड कन्सिल्ड इन्फॉर्मेशन EIAनी कितले भरलेले आसा ते. आतां जर तुमी तुमचो EIA जर रिपोर्ट खोटो तयार करतात आणि सगळे थंयसर व्यवस्थित काय ना थंयसर एनवायरमेंटाचो प्रॉब्लेम ना लोकांचे सेटलमेंट एरिया ना असे सगळे जर दाखयतात आणि तो रिपोर्ट फॉरवर्ड करतात आणि त्याच्या आदाराचेर EC हाडटात. आतां इतर जसे सेंट्रले दोशी आसा तशी EIA जे तयार करपाक जबाबदार आसा न्हय तेंचो दोश ना. पण एक आसा तुमकां ट्रकवाल्याक मुद्दम एक गजाल तांणी जो सांगलो की तुमगेलें लिमीट एक्सीड जालें इतले ट्रक परमिसेबल आशिल्ले ते ताज्या चड गेले खंय तरी तुमची न्ही खंय तरी हातूंतल्यान एक गजाल जाता की ट्रकवाल्यांचे ट्रक वाडत गेले. हय तुमची ग्रीड तुमची हाव खंय तरी वाडली ना वाडली. एका वाडपाक हांव सांगता 2010 जेन्ना रेट डिसेंबर 2010 जेन्ना फ्रायट रेट वाडली कितें अकस्मात आमकां 1 रुपया 2 रुपया 4 आणे 8 आणेच वाडटाले. हे कितें 50 रुपया आसले 100 जाले ताजे खातीर ट्रक वाडले आणि आमी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट तुमची हाव खंय तरी वाडली ऑफकोर्स ना ना हय वाडली हांव वाडले मानता हांव वाडली ते मानता. पण डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक आमी 2010 लेटर दिल्लें की तुमी रजिस्ट्रेशन बंद करात. आमी मागलेलें आणि तुम्ही रजिस्ट्रेशन बंद करा ना हे शक्य ना अशें म्हणून त्या वेळार डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचें उत्तर आसलें अरुण देसाय आजूय अरुण देसाय आसा. आमी मागलेलें ताजे कडेन रजिस्ट्रेशन बंद करा हें बसना हें करना अशें म्हणून. आनी जेन्ना आमचे सारके यूथ जेन्ना बेकार पडले हांव सांगपाक सोदतां की युथांनी आतां हितून जे नवे ट्रक आसा ते 90% यूथ आसात. कारण 3 लाखां भितर बँकेक भरले जाल्यार कर्ज मेळटा म्हणून हे यूथ आसा ते एट्रॅक्ट जाला. कारण आनी पर्याय ना सरकारा कडेन नोकरी ना दिवपाक. सरकारान जाल्यार नोकरी दिवपाच्यो. हांव स्वता ग्रॅज्युएट म्हाकाय नोकरी ना. मूल मुद्दो मानूंक सोदता हे मीन जे पळय आसा पळय हांव कितें सांगता तें आतां मीन जे पळय आसा दॅट इज बिलोंग टू स्टेट. सेंट्रल गव्हर्मेंट इज रेग्युलेटिंग बिकॉज इट इज अ मेजर मिनरल बरोबर. ओके आतां विदावट इन्वायरमेंट क्लियरन्स आनी विदावट पोल्युशन बोर्ड कंट्रोल क्लियरन्स तुमी खणपाक जायना. आनी मीन जर हांगा आसा जाल्यार थंय खणल्यार तुका मीन मेळना. आतां हे सगळे आमी विचार करूंक जाय एज इंटेलिजंट पीपल. कोणी कितें आयलो कोणागे फॉल्ट आयज स्टेट गव्हर्मेंटाचे कोणूच ना आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कोणूच ना जाल्यार हांव आनी फुडें उलोवपाचो. तुमी हाडा तांकां हांव उलयतां. सारकें पब्लीक हियरींग आनी EIA रिपोर्ट जो पळय आशिल्लो तांच्यांनीच नियुक्त केल्ले हे कन्सल्टंट्स हांचे कडच्यान तुमी EIA रिपोर्ट करून घेयात. आफ्टर एवॅल्युएटिंग देअर कॅपेबिलिटीज सर्टिफायड आमी तांचे कडच्यान EIA रिपोर्ट करून घेतलो. आतां हांव बणव हांव एक एजंट सरकाराचो म्हाका सांगलें खण हांव वचोन खणटा थंय चिंतून पळय हांव कितें उलयतां. तातूंत म्हजें